लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता ना म्हणना 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें। 1 नोव्हेंबरा उपरांत गोयच्या रस्त्यांचेर एकूय फोंडकूल दिसचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर खड्डे आनी फोंडकुला वयल्यान मीम्स सुरू जाले। 1 नोव्हेंबर जावन गेलो तरी रस्त्यार फोंडकुलां आसा तशी। काँग्रेसीन सरकाराची लज रस्त्यार हाडूंक सुरवात केल्या। शिवोले दिवाळी वीथ पॉटहोल्स, फोंडकुलांनी मेनवाती। जर वायट जर रस्तो खंयचो आसत जाल्यार हो शिवोलेचो आसा म्हणून आज आमी चिंतल्या की शिवोले आज पयलीं येवया। कित्याक बाकीचे इतके जर गोंयांत पळय खूब कडेन अशे रस्त्यार खड्डे आसा जे आज पर्यंत सीएमान आज उतराक सीएम फेल केल्लो आसा। जो हरशीं सीएम जी आश्वासनां दिता जेची तो पूर्तता करपाक पावना त्याच प्रमाणे हें एक जिवंत उदाहरण। कितके लोक हे सफर जाता, लिटरली कितके एक्सिडेंटान हे रस्त्याक जे खड्डे पडल्या ह्या खड्ड्याक लागून कितकेशे एक्सिडेंटान लोक मरण पावले आसा, कितकेशे तरणाटे भुरगे मेल्ले आसा, कितके एक्सिडेंट जाल्ले आसा, गाडयांची दुर्दशा जाल्ली आसा। पूण ह्या सरकाराक अजून जाग येता म्हणून हो आमी जो प्रोटेस्ट जो आमी आज ऑर्गनायज केल्लो हो आज आमी लॉन्च केल्लो आसा। हो दिवाळी आमी एक फुडले 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी हो जो दिवाळी वीथ पॉटहोल आसा पळय फुडले 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी व्हरतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।